गोमंतकाची वाटचाल अत्यंत तेजस्वी असा. कळ्ळें. गोमंतकान जी पत्रकारितेची एक परंपरा निर्माण केली आणि भितरल्यान जे अनेक पत्रकार निर्माण केले, साहित्यीक निर्माण केले, कलाकार निर्माण केले, राजकारणी तयार केले. गोव्याच्या भवितव्याबद्दलचे असे काही एक विचारमंथन गोव्यान घडून हाडलें दरवेळी की त्यामुळे गोव्याच्या भवितव्याक एक दिशादर्शन झालें. हें योगदान सादें सुदें ना. न्यूजपेपर म्हणजे फक्त कितें बातम्यो छापल्यो ठपाठप आनी पेपर वाटलो गांवांत म्हणून जायना. शेवटी सामाजीक क्रांती, सांस्कृतीक संवर्धन, कला, नाट्य, शास्त्र हांकां प्रोत्साहन आनी तळागाळांतल्या लोकांक आपल्या सत्वाची वळख करून देणें हें काम गोमंतक सारक्या न्यूजपेपरान केलें. आणि सुरवाती पासून जे संपादक ह्या वर्तमानपत्राक जे भेटले, अगदी माधव सातोस्करा पासून तर आमी सुरवात करून गेले, माधव गडकरी सारके झाले, नंतर आमचे आठवले सारके झाले आणि आता राजू नायक सारके जे आसात, ह्या सगळ्या तेंपांनी ही वर्तमानपत्राच्या स्वायत्ततेची, आपल्या निर्भयपणाची पताका इतकी उंच धरल्याने की ती इतर वर्तमानपत्रांतल्या विशेषतः नव्या दमाच्या वार्ताहरांक वार्तांकन करणाऱ्या मनशांक एक दिशादर्शन आसा. एक विशिष्ट स्टँडर्ड, हाय स्टँडर्ड निर्माण जाला. जरी गोवा ल्हान जालें आनी प्रति दर्या 35,000 खपो, 50 खपो, लाखभर जरी खपल्यो, कमी जरी जाल्यो, तुज्यो आवृत्ती जाल्यो, तरी गोवा आणि गोमंतक वेगळे जावंक शकना. गोमंतकाक अपेक्षा आसा की हीच जी तुमी आतां पर्यंत जी भुमिका घेतल्यानी निस्पृतपणाची, तूं रमाकांत घालपाची पुंजी वाजय अशें हांव म्हणचो ना, पुंगी वाजय अशें म्हणचो ना, की गोव्याचें भवितव्य कशें आसचें. विशेषतः आजच्या पुरवणीतले काही लेख आसात, उत्कृष्ट आसात. म्हाज्या सारक्या मनशान ह्या बद्दल विचारमंथन अनेक वेळा केलां, मतप्रदर्शन केल्लीं आसा. वॉट नेक्स्ट गोवा हो प्रश्न आसा. एका ठिकाणी हांवें बरयल्लें, गोमंतकान लेख छापलो, 2050 सालान गोवा वील बी लँड ऑफ कॉन्किस्टादोरीश. म्हणजे कोण? जे आक्रमक येतात आणि भूमी बळकायतात अशा स्वरूपाचे नवे, जांकां आमी निमंत्रण दिलां. पुर्तुगीजांक त्या वेळार आमीच निमंत्रण दिवन हाडले. आपण म्हणून गोवान पुर्तुगीज पावोंक ना, आमंत्रण दिवन तांकां हाडले. तशेंच आज आमी या सारे या गोव्यात या, गोव्याचा आनंद लुटा, निसर्ग लुटा, समुद्र वा वा, मजा करा. त्या मजेन सगळ्यांक आतां बरे गुरफटून दवरल्यात. सो दिशा दियात. ऑल द बेस्ट टू गोमंतक.